कला अकादमीच्या कामान कसलोच मोठो बदल करूंक ना। जर बदल करपाक जाय आशिल्लो जाल्यार कला अकादमीची वस्तू पुराय मोडटा आशिल्ले, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। कला अकादमीच्या कामावयल्यान चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनान केल्ले आरोप पुरायेन चुकीचे आसात। आमी फकत नूतनीकरणाचे काम हातीन घेतला अशें मंत्री गोविंद गावडे सांगता। अकादमीचे 10% काम पुराय जाला। कंत्राटदाराक आतां मेरेन 10 कोटी रुपया दिल्यात। सोमारा पत्रकारांक घेवन कला अकादमीची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। एक वाद सध्या उपस्थित जाल्लो आसा तो म्हळ्यार चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाचो। चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाक ज्या वेळाचेर चार्ल्स कुरिया हयातान आशिल्लो, जेन्ना तो जिवंत आशिल्लो 2004 म्हाका खबर ना तुमी कितले जाण रिपोर्टिंग करताले ते 2004 उपरांत, जाल्यार ह्या कला अकादमीचे जे मुख्य जे कृष्ण कक्ष जो आशिल्लो ताका आमी ब्लॅक बॉक्स जो म्हणटात तेजे मॉडिफिकेशन केल्लें आशिल्लें। पूण ह्या मॉडिफिकेशना सुद्दां म्हाजे माहिती प्रमाणे चार्ल्स कुरियान केन्नाच आक्षेप घेतले ना जेन्ना वेळाचेर जिवंत आसतना। ज्या जाग्याचेर आज आमी हांगसर उबे आसात ती फेका आमी फॉयर एरिया म्हणटा। ह्या फॉयर एरियेचे पयलो जर कितें जर टायल्स वर्क्स जर कितें जर आसलें जाल्यार तो कोटा आशिल्लो। मध्यंतरी तो ताका चिप्स घालून ताका नवो साद चडयल्लो आसा। आतां म्हज्या मुखार एक प्रश्नचिन्ह आयिल्लो आसा की त्या वेळाचेर चार्ल्स कुरियान हो जो फॉयर एरियेची जशी दवरलेली आशिल्ली का जे आज रेकमेंडेशन चार्ल्स कुरियान फाउंडेशनान आमचेर आरोप केल्लो आसा, जी चार्ल्स कुरियाची जी चिप्स जी सिस्टम जी आशिल्ली ती खंय तरी आमी काडून वडून दुसरें आमी कितें करतात ते अशांतले कांय गोश्ट ना। तुमी प्रत्यक्षात पळोवपाक शकता अजून हांगसर काम कांय जालें ना। अजून हांगसर काम कसलें कांय जालें ना। म्हगेले डे टू डे सायट इंजिनियर आसतात, एसिस्टंट इंजिनियर आसतात, चीफ आर्किटेक्ट चालू हांगसर काम करतात। तिसरी गोष्ट जेन्ना वेळाचेर हांव तुमकां ऑडिटोरियमी भितर व्हरतलो त्या वेळाचेर आमचे म्युरल्स किंवा आमचे पेंटिंग्स जे आसात ते आमी रिकॉर्डेड माध्यमांतल्यान आमी रिस्टोर केल्ले आसात। आत्ताच आमी पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन घेतिल्लें आसा। म्हाका दिसता तुमचो एक सुद्दां प्रतिनिधी हांवें एक फोटोग्राफ करपा खातीर आपयलेलो आशिल्लो। त्या वेळाचेर सगळ्यो काही गोश्टी जश्यो आसा